manasiolarmen. Naman Maria Gulpen Malay, Silves Bolchate sa Estremada iti Sudo, ani Sudo sa Jesu. Main Maria Deoshemai, Amapiagatin Nadikor, Tanamsha manasiolarmen. Naman Maria Gulpen Malay, Silves Bolchate sa Estremada iti Sudo, ani Sudo sa Jesu. Main Maria Deoshemai, Amapiagatin Nadikor, Tanamsha manasiolarmen. Naman Maria Gulpen Malay, Silves Bolchate sa Estremada iti Sudo, ani Sudo sa Jesu. Main Maria Deoshemai, Amapiagatin Nadikor, Tanamsha manasiolarmen. Naman Maria Gulpen Malay, Silves Bolchate sa Estremada iti Sudo, ani Sudo sa Jesu. Main Maria Deoshemai, Amapiagatin Nadikor, Tanamsha manasiolarmen. Napagtag ani poitat niya. यातानी सदा सदा कालामेन अमाचे सगळो सामका निवारम कायम कोणातल्या उशातनी वड सरकार सगळ्या आत्म्यात बोगरचो असलेल्या तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घालो. ह्या कोंडात आमच्या यादनिका आनी म्हत्वाची भावा भयणी खातीर आमी मागुया. व्हडे आप खुशेन आनी नेटान देवाच्या मोड्यान वावरूंक ती फुडें सरतना तांकां सदांच आपल्या आपुण्याक विस्वाशी रावूंक तशेंच आपल्याच्या जिवितांत येतल्या आव्हानांक देवा बापाचे मजतीन आनी आदारान ती फुडो व्हरूंक मारेचे मजतीन तांकां बापाच्या हातांत उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, शेराय आमकां येवन तुजी कुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टोय ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे इस्पितल्या बक्षिता तशें आमची बदकां मोगोस आनी आमकां आतांनी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो सोपू जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो सोपू जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो सोपू जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो सोपू जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो सोपू जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो सोपू जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो सोपू जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो सोपू जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो सोपू जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदो सोपू जेजू. भाग्यवन मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हो म्हजे सगळो सामका निवार आमकां आमकणांतल्या वशांतली व्हड सरकार सगळ्या आत्म्याक बोगरूचो असलेल्या. चवथो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार आपल्या खांदार तो बरादी कुरीस घेवन. हो खोंड आमी संवसाराचे शांती खातीर पेटोवया.
आयच्या संवसारांत सगळेच कडेन राग शिजलेलो आमकां दिश्टी पडटा. तर ह्या संदर्भांत मारेचे मजतीन ह्या संवसाराचेर पवित्रत्वेची शांती ओतूंक हो संवसार तिचे आदीन आमी करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या क्षणा पवित्र जाव, तुज्या रायस आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे इश्टुल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरपेन मनोले सर्वेस पोचते ऐसा उसरे मोदे तु सदो आणि सदो उत्सव पुचे येसू. मायन मरे देवाचे माये, आमा प्याका जीव नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे गुरपेन मनोले सर्वेस पोचते ऐसा उसरे मोदे तु सदो आणि सदो उत्सव पुचे येसू. मायन मरे देवाचे माये, आमा प्याका जीव नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे गुरपेन मनोले सर्वेस पोचते ऐसा उसरे मोदे तु सदो आणि सदो उत्सव पुचे येसू. मायन मरे देवाचे माये, आमा प्याका जीव नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे गुरपेन मनोले सर्वेस पोचते ऐसा उसरे मोदे तु सदो आणि सदो उत्सव पुचे येसू. मायन मरे देवाचे माये, आमा प्याका जीव नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे गुरपेन मनोले सर्वेस पोचते ऐसा उसरे मोदे तु सदो आणि सदो उत्सव पुचे येसू. मायन मरे देवाचे माये, आमा प्याका जीव नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे गुरपेन मनोले सर्वेस पोचते ऐसा उसरे मोदे तु सदो आणि सदो उत्सव पुचे येसू. मायन मरे देवाचे माये, आमा प्याका जीव नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे गुरपेन मनोले सर्वेस पोचते ऐसा उसरे मोदे तु सदो आणि सदो उत्सव पुचे येसू. मायन मरे देवाचे माये, आमा प्याका जीव नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे गुरपेन मनोले सर्वेस पोचते ऐसा उसरे मोदे तु सदो आणि सदो उत्सव पुचे येसू. मायन मरे देवाचे माये, आमा प्याका जीव नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे गुरपेन मनोले सर्वेस पोचते ऐसा उसरे मोदे तु सदो आणि सदो उत्सव पुचे येसू. मायन मरे देवाचे माये, आमा प्याका जीव नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे गुरपेन मनोले सर्वेस पोचते ऐसा उसरे मोदे तु सदो आणि सदो उत्सव पुचे येसू. मायन मरे देवाचे माये, आमा प्याका जीव नदी कोर, आतां आमच्या मनाच्या आमेन. महिमा बाबा उताक आणि पवित्रात्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. अमाशे सगळो आमकां निवार आमकां आमकणांतल्या उजाडले, व्हड सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोगूंचो आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताक सोडलो कुर्सार दोगासोरा मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मारीचे दिश्टी मुखार. फाटलें आख्खें वरोस आनी आजून मेरेन आमी जायते भाशेन परिशोध एक वेगवेगळे भाशेन तयारी केल्या. ह्या म्हयन्यान जेन्ना रोमा शारान परिशोध चालू आसा तेन्ना फावो ते परी पवित्रत्वेचे मजतीन आनी तिकाच जायते परी बासाबास जावन पवित्र सभेची वाड आनी उदरगत जावन परिशोदीन वांटो घेतल्या सगल्या वांगड्यांक तिचे सादीन आमी करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे इजुगलाल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां आतांनी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पोषित आयसा दुसऱ्या मदें सदो आनी सदो सोपूश येसू. बागेत मरे देवाचे माई आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पोषित आयसा दुसऱ्या मदें सदो आनी सदो सोपूश येसू. बागेत मरे देवाचे माई आपापल्या खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पोषित आयसा
उस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदोचो आपोस जेजू बागेत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदोचो आपोस जेजू बागेत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदोचो आपोस जेजू बागेत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदोचो आपोस जेजू बागेत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदोचो आपोस जेजू बागेत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदोचो आपोस जेजू बागेत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदोचो आपोस जेजू बागेत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उस्त्र्यामध्ये सोदो आणि सोदोचो आपोस जेजू बागेत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे सगळो आमकां आनी वार आमकां एमकणांतल्या उजाडली व्हड स्वर्गार सगळ्या आत्म्याक बोगरचो असलेल्या नमार आनी काची माय आमचे जिवीत अमृतानी अमृतानी बरसो आमी पडे शेवेशे बाला मारता ह्या दुखाच्या कणाक दोन करून मायेत कापराता आमच्या दर्शनातनी तुझी कावची नदर आमच्या घाल तू कोणवारी आनी मोगाद लोकांक वारली हे पडे सापराचे दाखोय बाकी देवाची माय आमच्या खातीर माग जेजून बसला त्या आमकां फावो जावच्या. बाप साहेबाचें तें सांग पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायस आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं सोतो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशें आमची बदकां वगोस आनी आमकां आतांनी करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोश तायसा उस्त्र्यामध्ये सोदो आनी सोदोचो आपोस जेजू देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका जेजू करपा दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट भेटिता देवाक दिन वासून अविनाश फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसा भेटिता साल्वादोर लुकस आपल्या 50व्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात जुलिएटा डिसुजा आनीक फ्लाविया वाज तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक खेरीत भाशेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता दाबोली मिनिनो फेर्नांडीस नाकेली मिंगेल पेरेरा इग्रेजा एंटनी फेर्नांडीस पेंटा रोमन वाज रेजिना मुंदी एलेक्स फेर्नांडीस आल्तो चिकाली पॉल फेर्नांडीस बिहाइंड एनएसडी एस्पेरांसा डिसुजा आल्तो दाबोली मारिया डिसुजा
ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया. मणिपूरच्या लोकां पासत मागुया. तशेंच हेर सगळे कडेन शांती आसूंक मागुया. बिस्पांचो सिनड जो सुरू जावचो आसा ताचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी पवित्र आत्म्याची देणी आनी पवित्र आत्म्याचे फावो तें गायडन्स तांकां मेळूंक आमी हे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, देवा लागीं आमी जेन्ना मागणें करता तेन्ना आमकां पासियेंस आसूंक एकदम गरजेचें. आनी देव आमकां सगळीं देणी दिता. जरी तर आमी देवाचेर पातयेवन रावता आनी कितेंय वयर सकयल जालें जाल्यार आमी उचांबळ जायना जावपाक आयज आमकां उलो. पूण जायते पावटी जेन्ना आमकां मागलेलें मेळना वो आमकां जाय ते भाशेन वस्तू घडना तेन्ना आमी उचांबळ जाल्या, तेन्ना आमी देवाचेर शीण केला. असल्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत वागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदविदार देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोव कोन्न पातक्यांची दया करून आनी तांकां भोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कोनवाळायेन वागय आनी तुज्या भासावण्यांक सगळ्या काळजांत उतरेकून सुर्गीचें सूख आमी जोडिशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. जेरुजाल्याक जायत्यो परजा सर्वेस्पराक सोदूंक येतल्यो. जकारियासाच्या पुस्तका वेलें वचप. दोलबाराचो सर्वेस्पूर अशें सांगता. आनुकी परजा आसतल्यो आनी जायत्या शारांचे नागरीक आनी एका शारांतलो लोक दुसऱ्या शारांत वचून म्हणटलो, येयात सर्वेस्पराच्या मुखार मागूंक वचुया आनी दोलबाराच्या सर्वेस्पराक सोदुया. हांवूय बेतां. आनी जायत्यो परजा आनी पदवेदार राष्ट्रां जेरुजाल्याक दोलबाराच्या सर्वेस्पराक सोदूंक आनी सर्वेस्पराचो उपकार मागूंक येतलीं. दोलबाराचो सर्वेस्पूर अशें सांगता. त्या दिसांनी सोर भासो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका जुदेवाचे कोबायेक धरून म्हणटले, तुमचे कडेन देव आसा म्हूण आमकां घुमून आयलां. म्हणटच आमी तुजे बरोबर येवंक सोदता. देवाचें उतोरें. आमचो जाप जातलो, देव आमच्या सांगाता आसा. म्हणुया, देव पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारां नगरां परस सियोनाच्या दारवंटाची तो चड अपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा. आमचो जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. म्हाका वळखून बसतल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तिया, थीर आनी इथियोपिया त्या शाराक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो.
पूण सियोनाक सगलीं माता म्हणटली, कित्याक आसाय तितलीं चारां तिचीं बाळां. ताणें बोव व्हडत्या देवान सियोन सार थीर करून दवरला. आमचो जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. पर्जाचे पट्टेर सोरेस्पोर अशें बरयता, ओमकी ओमकी पर्जा ह्या शाराक जल्मली आनी ताचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपांत सगल्यांक तिकाण. आमचो जबाब, देव आमच्या सांगाता आसा. उदार उबी रावली. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांची सोडवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूक स्वर्गार उबारून व्हरचे दीस भरोन येताले तेन्ना ताणें जेरुजाल्याक वेचें म्हूण आपलें मन थारायलें आनी आपणा फुडें ताणें निरोपी धाडले. ताचे पासत तयारी करचे खातीर ते वचून सामारियेकारांच्या एका गांवांत भितर सरले. पूण जेरुजाल्याक वचूंक ताणें थारायिल्लें देखून हांणी ताका येवकार दिलो ना. तें पळोवन ताच्या शिसांनी जाकोबान आनी जुआवान विचारलें, सायबा, तांकां लासून उडोवंक हुकूम घालून स्वर्गावेलो उजो आमी देंवयल्लो तुका जाय? आनी ताणें तांकां बोबाट केली आनी ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. दलबारांचो देव तुमच्या सांगाता आसा. भाव भयणीनो, देव आमकां केन्ना जाय काय? जरी तो अप्रोश्न आमी जण एकल्यान आमकांच विचारलो, देव आमकां केन्ना जाय? सगलें बरें चलता तेन्ना देवाचो चड उगडास येता काय जिवितांत जेन्ना वायट घडटा वो त्रासान पडटा तेन्ना देवाचो चड उगडास येता? कितें दिसता तुमकां? चड उगडास केन्ना येता? जेन्ना जिवितांत प्रश्न येता, त्रासान पडटा, आडकोडी जाता, आमकां जाय तें जायना, तेन्ना देवाचो चड उगडास येता. आनीक जेन्ना जिवितांत बरें जाता तेन्ना येता उगडास, पूण थोडो उगडास येता. भाव भयणीनो, आयज जेजूची वाट चलप जेरुजाल्या वाटेन आयचें शुभ वर्तमान. आनी जाकारियासाचें पुस्तक आमकां पयल्या वाचपान खेरीत भाशेन सांगता, सगलीं राष्ट्रां, सगलो लोक जेरुजाल्याक येतलो, एक पिलग्रिमेज करतलो, दलबारांच्या देवाक सोदूंक येतलो. आनी चडशे आमी जेन्ना देवाक सोदूंक वो ही पिलग्रिमेज करता तेन्ना जायती मागणी आसतात तकलेर. हें जावपाक जाय, तें मेळपाक जाय, तें मेळपाक जाय, पिलग्रिमेज करतात. देवाचें दर्शन, हें देवाचें दर्शन चलता आसतना वो ही जेजू आपली वाट चलता आसतना ताचे बराबर ताचे शिसूय चलतात. आनी ताचे शीस जे आसात तांचे एक एकल्याचें जें चिंतप आसा तें वेगवेगळें, तांची एक्सपेक्टेशन्स जीं आसात तीं वेगवेगळीं. तांचे मदले थोडे आजून पासून तेंच मन घेवन आसले, जेजू जेरुजाल्याक वेता एक पॉलिटिकल राज करपाक. कित्याक जेजू उलयता तातूंत जायते पावटी तें दिश्टी पडटालें. ताची क्रांतिकारी वस्तू जेजू उलयतालो
राज स्थापपाच्यो खबरो कोत्तालो ह्या सगळ्यान थोडे जाण अजून समजताले पॉलिटिकल राज करपाक वेता आनी तयारी करपाक जेजूचे वाटेर ते सामारियेच्या गांवांत गेल्ले आयज आमी आयकता पूण सामारियेकारांनी ताका मानून घेवंक ना नाकारलो कित्याक तो आमच्या दुस्मानाच्या वाटेन वचपाचो आसा जेरुजाल्यान वचप म्हणल्यार दुस्मानागेर वचप सामारियेकारांक तो आमकां भेटूंक येना पूण आमी फकत ट्रान्जिशन ताका आनी ह्या पासत तांणी ताका येवकार दिलो ना आनी तो येवकार दिना तेन्ना ताचे शीस खेरीत भाशेन रागान बोल्ले येद्दो व्हडलो गुरुजी ह्या आख्ख्या जेरुजाल्यांत आतां सगळ्यान टॉप आसा तो सगलो लोक ताचेशी येतात दुसरे जे आसात ते ताचेर जेलस जाल्ले आसात आनी असल्या संदर्भान हे सामारियेकार आपणाक कितें समजतात येद्दे व्हडले गुरुजीक मानून घेना आनी देखूनच हे दोग जाण झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव आपणाक जेजून जी पदवी दिल्ली आसा कित्याक जेजून तांकां आदीं धाडलोले दोग जाण धाडले आनीक 72 जाणांक धाडले तेन्ना तांणी ज्यो वस्तू केल्ल्यो त्यो येवन परतून जेजूक सांगलेल्यो म्हणजे तांकां पदवी दिल्ली जेजून आनी ही पदवी तांणी आपल्या जिवितांत पडयल्ली कशे भाशेन सोयतान खाला पडटा हें ताणें आपणें पडयलां म्हणून जेजूक येवनूय सांगलेलें जाल्यार आतां जाकोब आनी जुआंव हो जेजूक केल्लो ओकमान सोंसूंक जायना तांच्यान देखून तांणी बेगीन जेजूक विचारलें तूं आतां शांत राव आमी पळयता आतां आमी स्वर्गावेलो उजो हाडून हें शार लासून उडयल्लें तुका जाय हुकूम दिवचे आमी भाव भयणीनो जेजून तांकां बोबाट केली आनी ते दुसऱ्या एका गांवांत गेले जेजून बोबाट केली म्हणजे हांव हें करूंक येवंक ना कोणें म्हाका ओकमान केलो जाल्यार म्हजे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जाले म्हणून सगळी बोवाळ करूंक येवंक ना आतां ह्या दिसांनी आमी पळयता कितेंय जाल्यार रोखडे आमचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जातात आनी मागीर रोखडे कोण रस्त्यार येता कोण पुलिसेन पावता कोण चीफ मिनिस्टराशी पावता आनीक असलोच एक माहोल तयार केल्लो आसा पूण जेजू कशे भाशेन पळयता ना हे रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले हें हर्ट जालें ते भाशेन करून फकत बोवाळ करीतूच रावप ना हे कितें जरी तर आमकां आडकोड कोत्ता कोण मानून घेवपाक सोदना कुशीनसोर दुसरे वाटेन वच भाव भयणीनो आमच्याय जिवितांत आमकां जायत्यो असल्यो वस्तू दिश्टी पडटा जेन्ना घोडी आमकां कोण मानून घेना आमचो वावर कोण मानून घेना वो कोणूय आमकां ओकमान कोत्ता कोण आमची नांवां पिड्ड्यार कोत्ता कोण उत्सांबोडाय करपाक सोदता हें सगळें घडटा तेन्ना ही चोत्राय धरपाक एकदम गरजेचें जेजू जरी तर ह्या वेळार आमचे बराबर आसलो कितें करपाचो तर आमकां ही कृपा मागुया ही जाणवाय मागुया आमी उत्सांबोड जावंक न्हय पूण पासियेंस काडपाक आमी समजून घेवपाक आमची मागणी जी देवा मुखार घातलेली आसा आमी जितलोय वेळ रावन ह्या मागण्यांक थीर रावता एन्ड्युरन्स दाखयता तेन्ना ही मागणी आमचे सगळें सारकी जातलीच ती जायनासतना रावची ना पूण जरी तर हें जायना म्हूण आमी उत्सांबोड जावपाक लागलीं आनी उत्सांबोडाय दाखयली जाल्यार जावपाचें आसलें आनी मेळपाचें आसलें तें पासून आमकां मेळचें ना तर हे भेटेन आयज आमकां कृपा मागुया आमी जण एकल्यान हें समजून घेवंक आनी जेजू बराबर आमी हींच उतरां आयज म्हणूंक देव आमच्या सांगाता आसा बगूंक देवाचें आसणें आनी देवाचें आसणें बगूंक जे सोयेक आमकां दिल्ले आसात मिसाची भेट भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आमच्या घोराब्यांनी तेर्स ह्या दिसांनी आमचे खुर्सां लागीं तेर्स सायबिणीचे भेटेक आमचे बाराबर सांगाती मागणें सांगाती येवप हे सगल्यो बऱ्यो वस्तू ज्यो आसात समुदायीक मन जें आसा तें भाव भयणीनो बांदून हाडुया कायम घेऊया C18 पेज नंबर 36 C18 शौदात्मा
रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरांतल्या तोमकांची तुझ्या उदारपणान तोमकां दाखाचो सरो तुका भेटूं दाखवालीन दिलान मनशाच्या म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात कोनवाळ्या देवा आमी तुका ओपतांव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे जावं तें आमकां सगल्या देण्यांची निरंतर व्हांवती जोर हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मारयेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवाक उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराचें नांव घेता ताका उत्सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाक जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुट पोर गुटुया सुयाची सुवाळी आनी एकाचेंतले पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण पुरगुटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा
आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. देव आमच्या सांगाता आसा आनी आपासत जावं आमचेर बरे दीस येता तेन्ना जावं आमचेर वायट दीस येता म्हूण आमकां दिसता तेन्ना आमी फकत ताचेचशी येवया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमच्या देवाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच सर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. परिशदेचे मागणे. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता, तुजे मुखार आजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कोर, आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओसोक आनी पातकी आमकां घुसपा गुंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कुरण्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्म नाका. तुजे सोवें आमचो एकचार दिसूं. अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगातीत चलूंक, स्वता सरशिल्लीं कडसरनां जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय, सासणाच्या सासणाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार दिव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया E12 पेज नंबर 84 दुसरो स्लोक.